सो आता वयता आमी सकाळी सकाळी फुडें ऑफिसान अशें फ्रेंड्साक विडियो शूट करपाक जाय आसले तेजे स्टेप ट्रॅवलाचे आनी म्हाका आपयलेले सगळे स्टाफांक बीन आपयला. सो एक स्टेप ट्रॅवलाचो मेन विडियो शूट जातलो. सो फ्रांसीस सगळ्या फुडें सगळ्यांक स्टाफांक बेगीन आपयला. नॉर्मल येता 9:30 बीन तशें येता 9:15 कशें कितें येता ती. सो आज तांकां सगळ्यांक 8:45 आपयलेले. सो सगळीं येवन रावला. शंकरूय इवन बेगीन गेला. दोनी गाडी चलयता पळय तांकां आपयलेले नदीपाक आनी मुस्ताफा ते आतां येतले. सो एक गाडी आमी घेवन वयता एक गाडी ते घेवन येतले. गाडी बेबे सगळी काल धुवन बीन घेतले चकचकीत. लेट जालो रे. गुड मॉर्निंग. लेट झालं तर शंकर गुड मॉर्निंग. ते पावले आमी स्टेप ट्रॅवलाक. बाय फ्रांसीस कितें पळयता खंय विडियो शूट करपाचें कितें तें पळयता दिसता. निकिता मानसी गुड मॉर्निंग. हांव हांगासर शूट करता पयलीं भायर. सो काम जावना फ्रांसीसचें भायर न्हू ड्रिलिंगाचें काम जालें. ड्रिलिंग ना वो हे केसा टायर्स कट करता काय कितें करता खबर ना. आतां काम बंद जालें पळय. सो आयल्या थोडो फ्रांसीसचो विडियो जालो. फ्रांसीस रावलो ऑफिसानूच. ते दोग जाण आयिल्ले न्हू नदीमूय आसलो मुस्तफाक. सो मुस्तफान म्हाका ड्रॉप केलें घरा. बायक दवरून गेलो. बाय उठला की पळोवंक जाय आतां. आदी आहा आनी शनय आहा. मंडेच कर. सो पळोवया आतां कशें कितें जातलें तें. मंडेसून वयतले ते. सो हॉलिडे चलताली न्हू म्हणून रावले. बाय उठला आसतलें. ओ ओ रे सो आमी न्हू बिमला घालूंक जाय. त्या दिसा बिमला काडलेली न्हू ती मातशी हें जाली मातशी मोव जाली पिड्ड्यार जाली म्हणून भायर मारली. सो आतां न्यू काडूंक वयता पळय. आजी हाय या मरे. सो बिमलाची इल्लें लोणचें करया म्हटलें. सो वयता काडटा पळयता कितली मोठी आहा तीच काडप त्या बारीक काडना. सो बिमला खूब जाय ती मागीर पडोन हें आतां अशी पडोन पिड्ड्यार जाता तशी आहा थोडी. सो ती काडटा आनी इल्ली कट समजें करून दवरता आनी सांजचे भायर लोणचें करता बिमलाचें. बिमला न्हू केन्ना केन्ना जाता केन्ना केन्ना जायत ना. आनी हांगा येयला पळय कोण येता तेंचे आमी आतां सोदून सोदून मोठी मोठी तीच काडटा. हांव कपडे चेंज करता म्हणल्यार कपडे सुद्दां चेंज करना. भाभी घालपाक गेला बायक तेल काडटा तो म्हणल्यार काडया. मागीर ती वत वयता न्ही वत वयतलें आनी मागीर कितें सुकचें ना बिमला. हय पळय रे आदी कशें घुस जाल्या पळय पळय हांगा जाता पळय पळय हे बीन पळय कशें दिसता सांगता हे पळय ग्रेप्स भशेन न्हू द्राक्षांच्या भशेन. सो ही सगळी काडटा आनी तुमकां आदीकूय वयर मातशी काडूंक लायता. अर्दे दी तूं काड मोठी मोठी तीच काड. बाबा आदी येयला म्हाका हेल्प कर. आदी काडटा. मिकू येयला पळय आमची मिकू येते पळय. मिकू येयला हेल्प कर. मिकू थंय ताका कावळे मारतले तुका. सो हांगासर कावळ्याचे पोळ दिसता. धाकट्या उडोवंक जायना कितें जायना त्या सायडीक घालता आनी कोण येता वयता ते कालचर खंय तकलेक चोची मारता खंय कावळे ते आमी भियोन आतां भायर वचना हांगासर फास्ट फास्ट काडटा. शनय आनी आदी वचना सायकल चलोवपाक कावळे चोचता म्हणून. सो चलो हें काडटा आनी फटाफट वयता. सो मागीर धुयलें की कट करून सुकयत घालता तेन्ना तुमकां दाखयता मागीर डायरेक्ट. चलो बायक कितें केलें न्हावन येयलें आनी न्हिदयलें. सो हांवें न्हू ते रांदूंक येता तेन्ना सगळी कोडी नुस्तें बीन फ्राय बीन सगळें केलें आनी भाजी तेणें भेंडेकच केलें. सो म्हाका तेजी म्हणजे भाजी म्हणजे ते बळबळीत खंय जाता म्हणटा ते भेंडे तेजे अशें बरी बळबळीत खंय जाता भाजी. सो हांवें ताका कट करून दवर सांगलेली भेंडे आनी अशें बारीक कट कर सांगलेले अशें एकाचे 4 पीस कशें. आनी हांगा सगळें तेणें कट करून दवरला. सो हांव इल्लीशी भेंड्याची ते भाजी करता. फ्रांसीस सद्या म्हणजे फ्रेंड्सां वांगडा आनी खंय कितें कामा खातीर खंय गेला तो सांजचो येतलो म्हणलो जेवपाक पावचें ना ऑफिसानसून डायरेक्टली तो गेलो. सो आतां हें करता आनी पळोवया बिमला हाडलेली ती धुवना अजून धुवन सुकत घालता आनी सांजचें मागीर तें सुकलें मातशें की लोणचें करतलें. की बिमला आसतना आनी दुसऱ्या टायपचें आनी हांव नेक्स्ट टायम करतलें आतां नॉर्मल करता. सो चलो मी करून घेता भाजी. आदीक सांगला सकयल कडी पडटा म्हणून खंय पावलो खबर ना पळयता. सो दनपार जाल्लें आहा आतां आनी बाय बी न्हिदलेलें आहा. सो बाय न्हिदला तशेंच हांव सोमतें जेवन येयलें जेवपाक गावचें ना आनी म्हटलेलें अशें चिंत्तालें न्हावन येतलें सोमतें म्हणून फ्रेश जातलें पूण कितें हें उरतलें हांगा एक काम. हे बिमला काडला ती धुवन बीन दवरली. वत आहा मातशें सो वत वयतलें मागीर. सो तें आतां म्हटलें फटाफट हें मातशें वताक घालतलें मातशें तर हें जावं न्ही म्हणून भावपानी आनी मागीर न्हावपाक वयता पळयता कशें कितें तें. आदी हेल्प करतलें म्हाका कट करपाक आं हांगासर न्हू बारीक कट करून दवरला फूल आनी हेका आतां सॉल्ट घालता आनी सुकत दवरता. फूल सॉल्ट घालता आनी दवरता सुकत. आनी हें पळय हांगासर मीठ घालून खाता. हांवें न्ही भायर सुकत घातलेली सगळी आनी तशीच अशें पिशवेचेर घातलें पिशवी तशीच उकडून घेवन येयली. सो आनी मातशें इतलें जावना हांव चिंत्तालें आयज करूं म्हणून पूण आनीक फाल्यां मातशें वताक घालतलें आनी मातशें बरें हें जातलें तें ड्राय जातलें. हांव चिंत्तालें आयजूच करतलें म्हणून पिकल ताजें. सो आसूं फाल्यां करता हेजें पिकल. आतां काडटा
सकाळी गेल्लो बेश्टें 5 बायक घेवन तर गाडी बी ना आहा म्हणून परत आयले तर चलो हे अशेंच दवरता फाल्यां परत पिशवी हे जाता हे मातशें अशें काय जावंक जाय तें मागीर थोडी मातशी हे जाल्या ही अशी सगळ्याक पसरलेली जाल्ली आसूं मातशें आनी मातशें हे सुकले न्हू मातशें तें बरें मातशें चड टिकतलें लोणचें 1-2 दिसांनी पिड्ड्यार जाता न्हू तर चलो हेका दवरता हेका फाल्यां परत करून घेता हे बय फ्रांसीस येयला फाल्यां लायट आहा जस्ट येयला फ्रांसीस ते धांवले बरयतालो हांव तेका बाय बायक सो फ्रांसीस येयलो म्हणून धांवले डाडा करून डाडा रे यो हे माम करे यो डाडा हातीर मारलो म्हाज्या भोवंक काडून चुकोन पडलो यो 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 माम करे आतां यो आतां देंवचे देव रे पळोवया ओडा दियो हाडके दाडा गेलो दिसभर नाहला फ्रांसीस ना खंय सो आतां लायट न्हिदपाचो टायम जालो ओद्दोळच्यान म्हणजे कितें बाय खूब मस्ती करता हेंच्या वांगडा मस्ती करता खेळटा आतां ताका कपडे चेंज केल्ले न्हिदपाक माझी मम्मा माझी मम्मा माझी मम्मा माझी मम्मा माझी मम्मा राग येता आता पळटा ताका माझी मम्मा तू आज हांगा सरले मम्माच्या ताता करता मम्माच्या ताता माझी मम्मा माझी मम्मा माझी मम्मा माझी मम्मा माझी मम्मा तारे तू माझी मम्मा माझी मम्मा उठा आधी उठ तुमका तरी मारू ना त्याच्या खातीर कसं निघले मारतले म्हणून आई गुड नाईट गो आई ताता सो आता ब्लॉग हांगा आयज नॉर्मल आसले आमचे हे आता अशेंच जाता न्हू आनी आतां हेंचे दोगांचे स्कूल जातले हे वयताले हेका मागीर वाद येतलो सारकी संवय जाला भुरग्यांची दोनी हॉलिडे आतां दादा आतां ताता येता आतां दादा या खंय ताटा गुड नाईट करूया बा थंय बाय बाय कर थंय बाय बाय गुड नाईट फ्रँकीची गुड नाईट